म्युझिक्स इन द मेडोज ह्या दोतोर किरण बुडकुलेन बरयल्ल्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा प्रकाशन केलें. मायभाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण घेतल्यार गणित आनी विज्ञानाचो अभ्यास बरो जाता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें. तुम्ही मातृभाषेत शिक्षण केलें जाल्यार तुमची सायन्स गणित आनी ज्ञान तिनूय गजाली एक वेगळो उजवाडो मेळटा. दुर्दैवा हांगा इंग्लिशीचें थ्रो मारिल्लें आसा. कांय लोकांक दिसता की आमचो भुरगो फाड 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 इंग्लीश, पूण म्हाका इतलेंच सांगचें आसा की फाड फाड इंग्लीश जर कोणाक उलोवपाचें आसत जाल्यार तो शिकपाची गरज ना ताका, तो आयकली धरून इंग्लिशीन उलोवप योग्य प्रकारे. 450 वर्सांच्या हातवारान आमच्यात एक मूलगंड निर्माण जालो आनी त्या मूलगंडाक लागून जें आमचें आमच्या स्वताचें, जें आमच्या हिताचें, जें आमच्या देशी वेगना जें भुरगीं ते फुडचेले अशें मानपाची संवय गोंयच्या एका घटकाक जाल्ली आसा. पूण आज भाशा विशीं तो वाद, तो इंग्लीश वाद आमकां त्रास दिता. तो इंग्लीश वाद त्या मूलगंडाचेर उबो. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. ज्या वेळार खंयची घरांतली कुटुंबातली महिला भजनाच्या सारक्या अध्यात्माच्या संस्कृती संवर्धनाच्या जावं देव देवताच्या भक्ती विशयक अशा उपक्रमांत सहभागी जाता त्या वेळार त्या कुटुंबाचो उत्कर्श आणि त्या कुटुंबाचे संस्कार हे निश्चितच बरे आसता. CM रिक्वेस्ट केला मी थ्रू हिज CM रिलीफ फंड to give me some money where I can distribute to my villages. The CM willingly said he will do it. And till now he has given me nearly 16 checks where I have distributed it to my villages. And it's been a big relief for them where they are really happy that even this amount which is there has helped them a lot to do a lot of things for their housework, hold and the daily use also. So they are really very grateful to the CM. Any measure of chemicals to control adult mosquito has side effect on human beings. म्हळ्यार बेस्ट म्हळ्यार कितें हाजे वयल्यान आमकां कितें कळून चुकलें, जळार आमी निर्माण जावपाक दिवपाक जायना. निर्माण जर जावपाक दिवपाक जायना, उदक खंयच 7 दीस सांठोवपाक जायना. 7 दीस उदक सांठलें हे संवयी जर तुमी भायर व्हरून पावसान दवरली, त्या संवयीच्या पोंदान जे प्लेट आसा तातूंत उदक जर 7 दीस उरलें जळार जालें. अंदू मे आनी जुनाक राष्ट्रीय हॉकी सर्तीक गोंयचो बायलां पंगड धाडलो ना म्हूण गोवन्स हॉकी संघटनेची सचीव फेरल फुर्तादोचेर आरोप जाता. मात फेरल म्हणटा तशें कांयच ना. प्रुडंटान फाटल्या सप्तकांत ही गजाल उक्ताडार हाडिल्ली. फेरल म्हणटा सर्तीक आपोवणें इंडियन हॉकी फेडरेशना कडच्यान आयिल्लें, इंडियन्स हॉकी कडच्यान न्हय. फेरल म्हणटा इंडियन हॉकी फेडरेशन हॉकीची अधिकृत संघटना न्हय. इंडियन्स हॉकीन्स घेतिल्ल्या राष्ट्रीय सर्तीक गोंयच्यान आपणे हे पयलीं 6 फावट पंगड धाडल्यात. बायलांच्या राष्ट्रीय हॉकी सर्ती खातीर गोंयचे पंगड धाडात अशें भारतीय हॉकी महासंघान गोंयाक कळयल्लें. बायलांच्यो 3 राष्ट्रीय सर्ती जाल्यो, मात एक्काय सर्ती खातीर गोंयचो पंगड वचूंक ना. ही आसा ती चीट. गोंय हॉकी संघटना चलोवपी फेरल फुर्तादोन पंगड धाडूंक ना अशी टिका जाताली. फेरलान हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. There was an accusation that I have not sent the women's team for the national events called by Indian Hockey Federation. The Indian Hockey Federation called for women's representation and I have not sent the team for that body because I have sent 6 women teams for national events called by Hockey India, that is the legal body to conduct national games in the country. So also we sent women teams spending our own money to Dharwad and Pune for practice. I have also paid dues of more than 60,000 to revive the Goa Women's Hockey Association. So in what way am I accused of not sending a women's team? I have done my duty by sending the team to the affiliated and legal unit, that is Hockey India. हॉकी संघटना चलोवपी लोकां मदल्या झगड्यांक लागून हॉकी खेळाचे बरेच लुकसाण जालां. गोंय खेळा प्राधिकरणान ह्या केस्तांवांनी लक्ष घालचें पडटलें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी मडगांवच्यान सावयो डायस.
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.